सकाळ जाली घरची ऑलमोस्ट सगळी कामां जाल्ली आसा गरमेन नाका हांगा सो सगळें काम जालें ओके सो आतां म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया सो टायम जालो 11 सो आतां हांव शॉपार वयता दूध सोंपलेलें दूध नासलेलें सो म्हटलें दूध हाडया आनी आयज तुमकां एक बरें रेसिपी शेअर करतले खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्लेले शेअर कर म्हणून ओके तर येवन करया सो पयलीं हांव शॉपार वयता दूध आनी कितें घे मीठ आनी गोड आयज रेसिपी करता न्ही ताका गोड जाय म्हाका गोड सोंपले ओके सो घेवन येता फॅन बंद कर रे गरमेन बसून येना येता गरमेन न्ही बसूंक जायना चल चल बेगीन चल आनी तोंड तुमी पळोवंक शकता न्ही सगळें टॅन जाला हात बीन सगळे सो तेजे मातशें कितें उपाय करया मागीर आमी येवन दाखयता तुमकां एक बरेंशें मास्क फॉर टॅनिंग ओके चला शॉपार वयता तो आयज न्ही लेट उठलेलें काल आमी हांगा गेल्ले न्ही वॉटर पार्क मातशें टायर्ड जालें आंग बी दुखता केन्ना अशें आमी वचना न्ही फर्स्ट टायम गेला आमी वॉटर पार्कान खूब एन्जॉय केल्या आंग बी सगळें दुखता लेट उठले आमी सकाळीं लेट उठले न्ही सगळे कामां लेट जाता आयज न्ही रितीवाचें हें आसलें हें रिजल्ट डे आमकां खबरूच ना आतां गाडी येता आमकां खबरूच ना आयज रिजल्ट डे म्हणून विसरले आमी आनी शिव नासलो आयज शिव सकाळीं बेगिना गेला इव्हेंटाक आयज चर्चीन खंय तरी इव्हेंट आसा तांकां तो सकाळीं बेगिना गेला 6:30 गेला पळोवया आनी केन्ना तरी वचून न्ही हाडपाचें रिजल्ट न्हू रे पास जालो मरे तूं कितें B+ मेळा फुडें पळय गेलो सायकल हातीर मेळ्ळें न्ही कोणा मेळना तो हातीर धांवलो जस्ट पावले आता घरा शी हांगच्यान थंय वयता म्हणटा शॉपाक पुरो जालें हांगासर गोड म्हाका मेळकूच नासलें हें गोड मेळ्ळें मिनी 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 बारीक 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 आसलें पण हें ते हेजे न्ही शुगर कॅनाचे हें मातशें म्हारग हें 100 रुपया आतां म्हाका जायत न्ही गोड म्हटलें आसूं म्हटलें दी म्हटलें हें आनी येतना दूध बी हाडलें आनी लस्सी घेवन येयला पळयात जिवाक बरें स्ट्रॉ घालून पिता आई सांग आय म्हण बरें हा ती पिता मागीर तुमकां ते आयज रेसिपी शेअर करता हांव ओके मागीर तुमकां टॅनिंगाचें कितें एक फेस पॅक हांव तुमकां शेअर करता आयज ओके आयज म्हाका लावपूच जाय फूल हात बीन सगळें टॅनिंग जाला काल तितलें चड वत नासलेलें इफ कडक वत आसल्यार न्ही आनीक टॅन जावपाचें पण तितलें टॅन दिसना पळय पण म्हाका दिसता हांगच्यान इतलें जाला म्हणून सो म्हाका लावंक जाय करूंक जाय ओके आनी आयज मिशेल येता म्हटलां सांजचें पळोवया गॅरंटी ना कित्याक ताजी मम्मी आमगे येता म्हणटाली टायमूच मेळोंक ना येवपाक तिका सो आयज ते वयता आयज रातचें म्हणजे आयज रातचें तिजें फ्लायट आसा सो येता म्हटलें हाणें पळोवया कितल्यांक कितें तें कशें मागीर आमकां मुस्तफा वचूंक जाय ना मागीर आमकां वचूंक जाय मुस्तफा पणजे सो जेवन वयतली आमी बेगिना कित्याक ते सांजचे मिशेल येतले न्ही सो आमकां जेवन न्ही आमी पणजे वयतले मम्मीक मातशें कुर्ता टॉप घेवंक जाय खंय कित्याक तेका ते आतां गरमेन साडी न्हेसून खंय भोंवतली सो मोपाली एक चल 2-3 घेता मोपाली कुर्ता टॉप तर मुस्तफान बरें मेळटा सो आमकां आयज वचूंक जाय कशें करून फाल्यां टायम ना ओके सो पळोवया म्हटलें कशें कितें आतां तें वचून जेवन बेगिना वचून फक्त मुस्तफा वयतली वचून बेगिना कपडे कितें आतां घेवन येतले आनी थंयसरूच तुमकां न्ही ते अल्टर बिल्टर करून येतात मुस्तफानूच ते एक बरें आहा आनी जालें कितें RTOतल्यान म्हाका कॉल येयल्ले RTOतल्यान 3 तारखेक आपयला म्हाका टेस्ट करपाक RTOतल्यान सो आमी जे दिसा आमी वयता पळय भायर भोंवपाक टुराक तेन्नाच म्हाका आपयला हेंच्यांनी सो तांकां सांगलें की हांव उरचें ना त्या दिसा कित्याक आमचें तिकीट बी सगळें बूक केलां ताका लागून आनी शिव येना म्हणटालो शिव बी येता खंय शिवाचें तिकीट बूक जालें फक्त एक 2 दीस रावतलो मागीर तो येतलो आमी थंयच रावतलीं ओके सो आयज कॉल येयलें मोपालें RTOन तुका आपयला अमके डेटाक ज्या दिसा आमी वयतली पळय त्या दिसा हांवें म्हटलें त्या दिसा आमी उरची ना मागीर मोबालो जेन्ना तूं येता पळय तेन्ना आमकां कॉल कर तेन्ना आमी तुका न्यू डेट दिता मोबालें सो जेन्ना वचून येतलें पळय मागीर तांकां कॉल करता इतले दीस जाले तेंचे कॉल येवंक ना आं
आयज तुजे कॉल येयली आनी तोच दिसाक डेट बूक केला हेंच्यांनी. मागीर येवन तांकां हांव सांगतलें हांव पावलें म्हणून. मागीर ते पळोवया केन्ना बूक करता तें. ओके चला हांव पिता लस्सी. मागीर तुमकां आयची रेसिपी कितें आहा पळय तें मागीर शेअर करता. ओके चला कामाक लागया. सो आयज हांव करता तोराचे रोस न्ही गे. मिशेलान म्हाका दिल्लेले तोर. खंय गे दाखय गे हांगा हाडून थोडे हाड. खूब दिला हेणें 5-6 दिला तोर. तो हें पळय न्ही मिशेलान दिला. तेंचे खंय आहा खंय मँगोचें झाड बीन. सो ताणें इतलें हाडून दिला. सो म्हटलें एक कट करून दवर. सो तोराचे रोस न्ही बरें जाता जेवपाक. मातशें जेतना आंबट लागता इतलेंच पण बरें जाता जेवपाक. सो म्हटलें आयज करया. तें तुमकां रेसिपी हांव शेअर करता. मागीर करतलें आयज कितें कॅप्सिकम भजी. तोंडाक कितें आसुकूच जाय कॅप्सिकम बीन. आयज शॉपार काय भाजी बी नासलेले पयलें हांवें काय हाडूंक ना हांवें. कॅप्सिकम आसा फ्रिजीन की आमकां वयच्या पयलीं सगळ्यो भाजी बी न्ही सोंपोवंक जाय आनी काय हाडचें ना हांव. सो आयज करतलें कॅप्सिकम भजी. आनी आतां दाखयता तुमकां आमकां तोराचे रोस करपाक कितें कितें लागता तें सगळें हांवें काडून दवरलां. आनी तोर कट करून न्ही मीठ लावन दवरलां दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात एक तोर कट करून न्ही ताका न्ही मीठ लावन दवरूंक जाय. हेका न्ही मीठ लावन दवरलां. आतां आमकां करूंक जाय मसाला. तो मसाला करपाक न्ही हें पळयात. तो एक अर्द वळ आसता पळय ते ग्रेट करून घेतला. थोडीशी मेथी रोस्ट करून घेतला. थोडीशी घेवपाची आनी 1/4 टीस्पून रोस्टेड मस्टर्ड सीड्स सासवां. एक धाकटो चमचो हें कोथमीर. आनी हांगासर घेतला बेडगी मिरची. एक 5-6 बेडगी मिरची घेतला. आतां तितून घालता हितून हळदी पावडर. थोडेशें हळदी पावडर घालता. एक धाकटो चमचो हळदी पावडर. सो हें आतां न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी हें न्ही मागीर फोडणेक एक कांदो लांब चिरून घेतला आनी थोडेशें कढीपत्ता घेतला. जशें आमगेर करता तशें हांव तुमकां आयज शेअर करता. हितून कितें कमी जास्त जालां कितें घालूंक जाय कितें घालूंक ना सगळें म्हाका तुमी कमेंट करा. ओके आमगेर अशें करता तोराचे रोस. ओके हय. सो थोडे जाणां मेथी सासवां अशें घालनात आमी घालतात पूण बरें जाता. ओके आतां हें वांटून घेता. ओके वांटून तुमकां दाखयता फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही पळयात मसाला पेस्ट रेडी आसा. आतां करया आमी तोरांचो रोस. सो आतां आयदनान घालया आमी तेल. सो हांगा घालता एक 3 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स. आतां घालता थोडेशें जिरा. कढीपत्ता घालप म्हटल्यार टेंशन. सो म्हणून म्हटलें बरें पुसून घे. मातशें उदीक बी उरलें न्ही तर उसळटा. सो आतां घालता कढीपत्ता घाल. सो आतां घालता कांदे. एक कांदे न्ही अशें लांबसर कट करून घेतला. अशें लांबट कट करून घेवपाचें तें घालता. आतां ताका न्ही बरें 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. चड ताका ब्रावन करनाका आतां कांद्याक. जस्ट 1-2 मिनटां ताका न्ही फ्राय करून घ्या. सो कांदो न्ही हांव फ्राय करून घेतला. आतां आमी घालया तोरां. तोराक न्ही मीठ लावन दवरलेलें हांव घाला. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालया गोड. सो हांगासर पळय इतलें गोड घालता. सो जेन्ना करीक न्ही मातशें तिखट गोड आंबट अशें तुमकां फ्लेवर येतले. ओके बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालया मसाला पेस्ट. सो उदक घालता. जितलें तुमकां ग्रेवी दाट किंवा पातळ जाय त्या हिशोबान तुमी उदक घालात. ताका बरें मिक्स करून घ्या. आनी वास न्ही बरो सुटला. सो आतां घालता मीठ. चवीनुसार मीठ घालात कित्याक हांव तोराक न्ही मीठ लावन दवरलेलें. ओके बरें ताका मिक्स करात. आनी उदीक घालता ना हें इतलें परफेक्ट खंय आनी उदीक घालना खंय. सो बरें ताका मिक्स करा. ताका न्ही बरेंशें एक उकळ हाडूंक जाय. बरें हेका न्ही बॉयल येवंक जाय. मागीर आमची करी रेडी. सो हांगा पळयात हेका बरो खतखतो आयला. टेस्ट करून पळयला हांवें एकदम बरें जाला. गोड तिखट आंबट सगळें आहा हितून फ्लेवर. अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की बटाट खंय. ओके तो हांगा रेडी आसा करी. ओके चला. सो हें आमचे स्टायल भशेन आमी केला. कितें हितून घालपाक जाय कितें घालप ना बीन म्हाका कमेंट करा. सो जेन्ना आमकां थंडी जाल्ले पळय आमी हें करून पिताले. हें न्ही हांवें दुबयसून हाडलेलें. थंयसर घेतलेलें हांवें आनी बरें आहा. हें टी बॅग कशें अशें आसता टी बॅग भितर पिवपाक बरें रेजीकूय पितालो. सो हें न्ही गरम उदकान न्ही ताका डीप करून एक 5 मिनटां दवरपाचें. हांगा दिलेलें आहा 5 मिनटां दवरपाचें. हें पळय
5 मिनिट दवरपाचें मागीर पिवपाचें. बरें जाता तें सगळें आहा, जिंजर आसा, लेवेंडर, थायम, ओके बरें आहा. सो हें आमी 2-3 दीस न्ही कंटिन्युअस पिलें, तितून मातशें आमकां बरें दिसलें. आनी अशें कांय आमी करूंक ना, होम रेमिडीज भशेन अशें कांय करूंक ना. वाफ स्टीम घेताले आनी हें आमी करून सांजचे पिताले. तिगूच मातशें 2 दीस न्ही त्रास जाले आमकां थंडेन, तकली बिकली जड जाताले. मागीर आतां मातशें बरें आहा. ओके, हांव न्ही पयलीं कॅप्सिकमची सगळें म्हणजे भजीची तयारी करून घेता की मागीर शिव येतलो जेवपाक, शीत रेडी आसा. सो मागीर तुमकां आनी टॅनिंगाचें हांव दाखयता. ओके चला, हांगासर पळयात भजीक न्ही हांवें थंय रेडी करून दवरला. कॅप्सिकम कट करून ताका मीठ लावन दवरला आनी एक बटाट न्ही हांवें कट केला कित्याक बाबा रिसीव खावचो ना कॅप्सिकम. आनी हेका न्ही मिठाच्या उदकान घालून दवरूंक जाय, तितून न्ही बटाट आपे काळे पडचे ना. आनी हेजे बॅटर तुमकां ऑलरेडी शेअर केला, जेन्ना हांवें कापां केल्ले पळय बटाट कापां सेम. ओके, बेसन, तांदळाचें पीठ, मागीर तुजे अजवायन, वोंवां, मागीर हांगा कोथमीर घालून एक पेस्ट केला. ओके, तो पयलीं हांव सगळें भाजून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तो हांगासर पळयात भजी रेडी आसा, जालें फ्राय करून. ओके, सो हांगा सगळें रेडी आहा. ओके, तो चला किचनाचें सगळें काम जाल्लें आसा आनी ह्या गरमी आनी भजी भाजपाचें घामान बुडलें पळय, तोंड धुवंक ना हांवें. ओके, तुमकां आतां एक 10चे एक पॅक दाखयता 10. ओके, जेन्ना तुमी खंय भायर वतान बी वयता न्ही तेन्ना तुमकां जेन्ना वतासून येयले तेन्ना तोंड सगळें न्ही अशें म्हणजे ब्लॅक कशें जाता, म्हणजे टॅन पडटा तोंडार हातीर बीन. ओके, तो म्हाजे न्ही 5 पॅक आसा. तुमकां खंयचे जाय तुमी लावू शकता, पण सगळें न्ही 100% तुमकां रिजल्ट मेळटले. ओके, सो आनी ते सगळे वस्तू आहा पळय आमच्या घरान अवेलेबल आसतात. ओके, अशें ना की बाबा एक्सपेन्सिव की हाडपाचें लावपाचें अशें ना. ओके, आमच्या घरा किचनान अवेलेबल आसतात. ओके, सो फर्स्ट आसा बेसन आनी हल्दी आनी मिल्क. हेजे एक तुमी पॅक करून लावू शकता 10क आनी तुमकां 100% रिजल्ट मेळटा. बेसन घ्या, एक 2 व्हडलो चमचो बेसन घ्या, थोडेशें हळदी पावडर घालात, थोडेशें हळदी घाला आनी थोडें उदक ना जाल्यार मिल्क खंयचें एक घालपाचें, पण मिल्क घालून तुमी पेस्ट करात आनी लायात. तो एक जालो. मागीर नेक्स्ट आसा सॅफ्रॉन केसर आसता पळय, सॅफ्रॉन आनी मिल्क. थोडें मिल्क घेया, एक 2-3 व्हडलो चमचो मीठ, सॉरी 2-3 व्हडलो चमचो मिल्क घेयात, तितून एक 4-5 स्ट्रँड्स हें घालात, तुजें केसर ताका बरें भिजोवन दवरात, मागीर तें लावपाचें तोंडान. ओके, तो एक करूं शकता. आनी एक आसा पपाया आनी हनी. पपयाचे वयले काढून घेयात पपया. ओके, काढून बरें ताका स्मॅश करात आनी थोडेशें हनी घालून ताका लावू शकतात. तो एक आसा. आनी एक आसा सॅन्डलवूड म्हणजे चंदन आनी तशें रोज वॉटर घालून ताका पेस्ट करात आनी लायात. ओके, आनी एक आहा रायस फ्लोर आनी मिल्क. तांदळाची पीठ घेयात, मिल्क घेयात, ताका बरें पेस्ट करात आनी लायात. ओके, आनी हे सगळें आहा पळय हांवें पॅक सांगला पळय तुमकां, हांवें सगळें 100% वर्किंग आहा, बरें 100% तुमकां रिजल्ट मेळटले. ओके, तुमकां आतां खंयचे जाय ते तुमी लावू शकता. सो हांव लायतलें बेसन, मिल्क आनी टर्मरीक, तो पेस्ट करून लायतलो. ओके, म्हाजे बेसन आसा ताका लागून. सो गाडे आहात न्ही तोच लायता हांव केन्ना. ओके, तेतून बरें टॅन वयता. सो खंय खंय जाला पळय हातीर आनी तोंडान बरें लावपाचें. लायले की सुकले की ताका उदक मारात आनी परत ताका अशें रब करात. ओके, बरें ताका मालिश करा अशें करून आनी फेस वॉश करात. ओके, सो हें तुमकां एक विकांतले एक 3-4 वेळा केल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. ओके, आनी तुमकां न्ही 100% रिजल्ट मेळटले. ओके, सो पयलीं हांव ते बेसनाचें करता. ओके, दाखयता तुमकां कशें तें. ओके, चला घालता हांव एक 2 व्हडलो चमचो बेसन. ओके, 2 व्हडलो चमचो बेसन घेतला हांवें. सो आतां घालता एक थोडेशें हल्दी पावडर. सो आतां घालता हांव दूद घालून न्ही हेका एक पेस्ट करून घेवया. तो पळयात पॅक रेडी आसा. आतां आमी लावया तोंडान. ओके, सो हांवें न्ही कपडे चेंज केला कित्याक खबर आहा ते हितून पडले बी न्ही ते व्हायट कलर कपड्यार डार्क उरतले, ताका लागून चेंज केला. सो लावच्या पयलीं फेस बरें वॉश करून घेयात. घे मागीर लावया. ओके, लायता हांव. सो एकाच पोवन लायता कॅमेरान. चड न्ही पेस्ट आपय चड पातळ करनाका आतां. इफ तुमचे कडेन ब्रश बीन आसा जाल्यार ब्रशीन तुमी लावू शकता. सो हांव हातीन लायता. हांव स्लो कर रे. बरें ताका लावून घे अशें. सो हें पळयात लावून जाल्लें आसा आनी हातीर बी थोडें लावून घेतला हांवें. हें पळयात. ओके, मातशें सुकलें की मागीर ताका उदीक मारतलें, परत ताका एकदां अशें मसाज करतलें, मागीर ताका वॉश करतलें. ओके, चला. सो हें पळयात बरें सुकला.
आता वॉश करता शू कितें म्हणटा पळय तुमकां आनी काम ना खंय बायलां तोंडां थापोवन लाय खंय कितें म्हणटा पळय तुका लावू का सांग तुका लावू आमी लायले की कितें जाता हांकां आं बरो हा आतां येयला जेवपाक बरें सुकला पळय सो आतां डायरेक्टली वॉश करून धुवप ना उदीक मारा आनी ताका परत एकदां अशें रब करात आनी वॉश करात ओके शू बसता जेवपाक आयज कितें खबर आसा स्पेशल केला तोरांचो रोस तोरांचो रोस केला आनी भजी केला आयज आमचो रितीक जेवपाक उठचो ना कित्याक आयज मँगो ना आमच्या घरान ब्रेकिंग न्यूज मँगो ना ब्रेकिंग न्यूज आयज कोण जेवपाक उठना मँगो आसल्यार न्ही आपोवचे पडनाले डायरेक्ट थंय वचून बसतालो तो रितीक न्हू रे रितीक आयज मँगो ना आतां पणजे वयता आमी एक मँगो घेवन येवया हय सो आतां आमी जेवून पणजे वयतली की मिशेला म्हाका मॅसेज केल्ले की ते येयल्यार येयले खायत आमगेर कित्याक खबर आयज तुमी वयता न्ही तेंचे पळय पडले मोबायल सो तेंचे पॅकींग बिकींग चालू आसतलें ताका लागून येयल्यार येयले नाजाल्यार ना ओके सो आतां आमी जेवून सोमते पणजे वयतली थंय पळयात जस्ट तोंड वॉश करून येयला आनी एक दिसान त्यान वयचें ना कंटिन्युअस 2-3 दीस लायत रावात जेता मरे हय सांजचे मँगो हाडटा म्हटलें न्ही जेवपाक वचलो ओके हे पळय हे कंटिन्यू 1-2-3 दीस लायत रावात ओके वयतले चला हांव जेयता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा जस्ट पावली आमी आनी तुमकां खबर आहा न्ही पणजे येवप म्हटल्यार पार्किंग कितलें मुश्कील मेळपाक फायनली मेळ्ळें आमकां पार्किंग दवरला सो आतां आयल्या आमी मुस्तफा पणजे मुस्तफा शिवनाथ कितें म्हणटा पळय फक्त म्हणपाक उरलो हे कपडे घाल खंय म्हाका बरें आसा घालता हांव घेवू आतां आवाज ना पळय वेस्टर्न म्हणटा म्हाका ताका खबर हांव घालचें ना म्हणून बिल्लू येयलो जेयता तो जेयता राव तो खाता ताका पुरो आला चल तू बिझी आहा चल नवतारा हॉटेल आहा पळय जस्ट तेच्या ऑपोजीट आहा मुस्तफा सो हो एक न्ही कलर बरो आहा आनी घेया दाखया चिंतलेली की तिका न्ही फक्त चुडीदार घेवया म्हणजे कुर्ता टॉप सो म्हटलें फूल सेटूच घेवया बरो हो बरो आहा सामको हेवी आहा सामकें वेडिंगे लग्नाक बी बरें आहा मुस्तफा कडेन बरें आसता कलेक्शन्स आतां मम्मीक 3 एक चुडीदार पयला हांवें बरें आहा आतां घालूंक पळयता तिजी सायज न्ही 4XL ताका लागून सो हांगासर तुमी तुमचें हें आहा मरे अल्ट्रेशन करपा बीन सगळें आहा हांचे म्हणून हांगा येयला हांव तुमी सगळें अल्टर बी करून दितले सो पळोवया आतां सो 3 आमी चूज केला 3 बरें आहा सो हो एक घेतला आनी तो एक पिंक कलर हय जालें पुरो सो तिका न्ही दोनूच घेतला कित्याक खबर आहा तेजें 5XL ना सायज ना ताका लागून दोनूच आसलेले 2 घेतला मागीर पळोवया सद्या मेळ्ळें आमकां 2 आनी अल्टर बी करपाची काय गरज ना सारकें फिटींग सारकें आहा सो जालें एक मम्मीचें काम जालें आनी हांगासर पळय कितें बरे बरे कपडे लायला बरी सेम हो म्हाका खूब आवडलो न्ही चड झगमग ना 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 आतां घेवची ना आमी जे खंय वयतली पळय थंयसर बरे बरे कपडे मेळटा आनी सवाय मेळटा थंयच शॉपिंग करतलें हांव हांगा आनी कांय शॉपिंग करचें ना सो मम्मी कितें घेतलें खबर मम्मी ना न्ही चुडीदार आनी साडी न्हेसून खंय भोंवतली ताका लागून मम्मी सद्या एक 2 घे म्हटलें या न्ही मँगो म्हाका मँगो जाय मागीर न्ही आनी मँगो जाय मँगो आं मजा आतां आयकता आमकां मातशें मागीर पार्लरान बी व्हरता मातशें आयब्रो काडपाक वयतानाच काडून वचचें आनी परत कोण येतलो फाल्यां परवा ताका लागून ओके ओके बॉस आं ओके म्हटलां आं शिवनाथान हे खंयचे खंय मानकुराद हापूस आनी हेजे हे मानकुराद कशे 800 रुपीज डझन आनी हापूस 600 हे खंयचे पैरी म्हणटा खंय हेका गोड आसता पैरी हो 500 रुपीज डझन मँगो घेता पळय वासोनूच कळटा खंय शिवनाथ वास घेवन पळयता म्हाका ते कांयच कळना मँगोचे गोड आहा मरे नाल्यार हेका हाडून दिवया परत आपय आपय हापूस खावन खावन वाज येयलो म्हटलें शिवनाथा आयज मानकुराद घे म्हटलें मानकुराद खावंक ना न्ही हापूस तरी खुबदां खाला आमी हे शिवाचे फेवरेट आतां केन्ना भाजी करतलो मंडे सांजे कर मुगो आतां सांजे भाजी करया
शिवाची फेवरेट आहे भाजी. तो शिवनाथ म्हणतात रातचे कर खैर. आयज आम्ही हे केला न्ही तोराचो रोस. तोंडां लावपाक काय ना. सकाळी की खाली आम्ही पापड न्ही गे पाव किलो 40 रुपया खंय आनी तेजी भाजी बरी आता. तेवटेम पळयात मँगो मँगो कितले दिसता पळय मँगो थंय पळया. आवय सो हांगासर मँगो पळया कितलो व्हडलो हा. खंय गेलो तो न्हिदलो बाबा तो. शिवनाथ ताका उठयता तो उठात ना बाबडो. हेका म्हणटा भीस्म खंय. भीम कसो आसा. कितले खायचे 100 रुपया 100 रुपया एक. भीस्म सारको भीम भीम. आनी हांगासर मँगो पळया कितले पिड्डे जाला. 100 रुपया एक खंय. सो आतां येयला आमी हारसार पिवपाक. तुका ताण लागला खंय न्हू रे. उठले की दाटा रे मलाई हा. हारसारचे उदक खूब भितर गरम न्ही. गरम सारके बरी दिसता पिल्यारा. सगळे घेवन जसं भायर सरला दाखयता तुमकां मम्मीचे चुडीदार घरा वचून कशें घे ते. आनी शिव पावलो म्हाका कितें घेवून ना कपडे. हांवें म्हटलें पळय दुबय वयतना इतले खर्च जाला हय का न्ही. तो केन्ना असं म्हणना घेनाका बी अशें केन्ना म्हणना तो. घे म्हणटा तो. पण दुबय वयतना आमी खूब खर्च केला. तुम्ही पयला आसतलेच वयतना आमी कपडे बी खूब घेतला. म्हणजे तेच कपडे म्हाका पुरो म्हणटा ते वयतना घालपाक. थंय वचून हांव शॉपिंग करतले. आतां काय घेवचें ना. एक हांवें न्ही कॉट सेट ऑर्डर केला एमेझॉनांतल्यान. आयला ते बरें आहा फक्त 500 रुपया. सो आनी कांयच शॉपिंग बी काय करूना हांवें. फक्त मम्मीचें एक जालें काम टेन्शन ना की आतां चितला आमी पार्लरां वचपाक मातशें आयब्रो करून येवया. कित्याक आयज हांव आसा फ्री आनी फक्त 3 दीस उरला. ताका लागून 3 दीस उरला म्हटलें आयज वचून सगळें कितें आहा तें काम करया म्हटलें. ओके आतां डायरेक्ट पार्लरां मेळटा. परवा जस्ट लागीं आमच्या घरांत लागीं आहा तें पार्लर श्री पार्लर म्हणून. सो हें आसा आमचें पार्लर. हांव हांगा येता. कितें रे ती ना आंटी भितर बायक ना. चल तूं बस भितर मागीर यो. आतां ना आतां आंटी ना रे भितर. चल वयता आमी. घरा पावली आमी म्हणजे वदळ पावल्ली. चाय पिले म्हणजे हांगा घरा चाय पिले आनी आयब्रो पळय अशें लायट आहा म्हणजे डार्क ना. ओके दाखयता तुमकां मम्मीची चुडीदार धरून घेतला दाखयता. हें पळया बरो आहा आनी कपडो न्ही बरो आहा. रा रे ऋत्विक. हो एक आसा दुपट्टा आनी पॅन्ट. ओके तो हो एक घेतला. सद्या दोनूच घेतला की आमी थंय वयतले मागीर थंय आमी शॉपिंग करतेच. आनी हो एक कलर ती मम्मीचे न्ही 4XL मेळत नाले. दोनूच ताजेर आसलेले. थोडे उरला पॅकिंग करपाचें. तुजी कितें आज पॅकिंग कर. आं शिवाचे एक दुसरे बॅग आसतले कित्याक तो बेगीन येतलो आफ्टर 2 days तो रावचो ना. सो आनी कांय ना येतना मँगो हाडला. मँगो 1 डझन हाडला. शिव पप्पा 2 डझन घे खंय. फक्त आमी 3 दीस उरतले आतां ताका लागून 1 डझन पुरो म्हटलें. आनी चिटकीची भाजी फाल्यां जातले. आनी ते कितें म्हणटा ताका कितें म्हणलें तेणें फलगा तेजी भाजी करता मम्मी आतां. सिंपल आतां व्हिडिओ दाखोवचें ना कित्याक कांदे टोमॅटो बेश्टे भाजपाचे आनी मिरची पावडर हळदी पावडर गरम मसाला घालपाची. ती सिंपल भाजी शिवाक खूब आवडटा ते. ओके तो चला आयज बर्थडे हा विश करया. मिश्राचो अजून कॉल ना म्हाका दिसता येयना दिसता ते. कॉल करता म्हणटले तेणें मायूच्या पयलीं. आतां बिजी आसतले ते. ताका मागीर लेट कॉल करतलें हांव ताका उलयतलें. ओके सो आयज बर्थडे हा एंजेला डिक्रूज. So wishing you many happy returns of the day dear. God bless you with good health, happiness. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे. ओके हे सांग देवा कडेन मागता. ओके तो once again happy birthday एंजेला डिक्रूज. यो रे happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. खाता येला तो. ते आम्ही तुझं आम्ही ते हे घेतलेले हारसार ते भितरले मलाई पळय तेणे पिशवी घालून दिल्ले. सारके खा पळय सकाळी उडयता पळय सकाळी पुसता हांव हांगा. म्हाका अशें घाण बी केलें म्हाका राग येता मागीर. तो आनी शिवनाथ दोनी तशेंच खाता उडयतात. ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंजेला. सो थोडेशें नांव घेता आयज. प्रिया रिबेलो मागीर सोनिया अजावेदो अशोक रिबेलो वेरोनिका पेगादो जेसिका फर्नांडीस आनी आदित्य मोरे. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. जे दिसा हांव व्हिडिओ बी घालना न्ही म्हाका खूब लोक कमेंट करता इंस्टाग्रामार आयज व्हिडिओ कित्याक येवंक ना तूं बरें आसा का ना. खरेंच म्हाज्या लायफान न्ही फक्त इतलेच फॅमिली ना तुमी ते सगळे फॅमिली आहा. तो म्हाजे काळजी घेता म्हाका म्हणजे म्हाजी विचारपूस करता बाबा आज व्हिडिओ कित्याक घालूंक ना कितें जालें. सो ताका लागून बरी दिसता.
ओके. सो ट्राय करता हांव व्हिडिओ घालपाचे, पण केन्ना एडिटींग उरता, केन्ना जिवाक बी बरें दिसना आनी एडिटींग करूंक बी अशें मन येना ताका लागून. आनी त्या दिसा तो फूल डे बिजी आहा व्हिडिओ व्लॉगिंग करपाक न्ही. सो नेक्स्ट डे शूटिंग म्हणजे नेक्स्ट डे अपलोड करपाक न्ही व्हिडिओ एडिट करपाक टायम लागता. सो ताका लागून उरता म्हाजे. सो म्हाका खबर आसा तुमी न्ही म्हजे व्हिडिओची वाट पळयता. सो ताका लागून ओके. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. ऐकता शिणो असं पडला सोफार असं तकली दिसता. हय तितली सगळे बिझी हा टीव्ही पळोवपाक. Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to my channel and God bless you all. चला हा बरोबर चला बाय.